Juanvak Prokasovnni Keerthan, Chapter 19. तेन्ना स्वर्गार आसलोले व्हड उरपोंजीचो आवाज हांवें आयकलो. सर्वेस्पराक जोय, देवान आमचें तारण केलें, ताकाच फावो महिमा, ताचीच सगली पदवी. नितीन तो झडटी कोत्ता आनी न्याया प्रमाणे तो खास्त लायता. आपल्या पजडपणान संवसार कुसयताली त्या नांव वस्ते शेंदोळ बायलेक ताणें खास्त लायली. आपल्या चाकरांचें तिणें रगत विखरायलें देखून ताणें तिका खास्त लायली. आनीक एक पावट ताणी अशी बोब मारली, सर्वेस्पराक जोय, बाबिलोनियेचो धुंवर थांबनासतना वयर चडत वेता. तेन्ना 24 जाणट्यांनी आनी 4 जिव्या रचनांनी शिवासनार बसून आसलोल्या देवा मुखार साश्टांगी पडून अशें म्हणलें, आमेन, सर्वेस्पराक जोय. मेंढऱ्याच्या लग्नाचो उत्सव उपरांत शिवासना थावन असो एक ताळो आयलो. सगळीं तुमी देवाच्या चाकरांनो, ताची भक्ती कोत्तल्या धाकट्या व्हडल्यानो, आमच्या देवाची तुस्त करात. मागीर एका घसघशाच्या आवाजा सारको आनी झणझणीत गडगड्याच्या बोबाळावरी एके व्हड उरपोंजीचो कसो एक ताळो हांवें आयकलो. तो असो म्हणटालो, सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्परान आमच्या सरपदवेदार देवान आपली राजवटकी हातांत घेतली. खुशाल जावया, आनंदभरीत जावन देवाक वखाणुया, कित्याक मेंढऱ्याच्या लग्नाचो ओगोत पावलो आनी ताची पतीन लग्नाक तयार जाली. जिगजिगीत सोनाची धवी फूल नेसोन देवान तिका घालूंक दिल्या. सोनाची नेसोण म्हणजे भक्तांच्यो बऱ्यो कन्यो. तेन्ना देवदूतान म्हाका सांगलें, अशें बरय, मेंढऱ्याच्या लग्नाच्या जेवणाक आमंत्रण घेतलां ती सुभागी. त्या भायर ताणें म्हणलें, हो खरेपणी देवाचो संदेश. त्या उपरांत ताका नमस्कार करूंक हांव ताच्या पांयां पडलों. पूण ताणें म्हाका सांगलें, तशें करूं नाका. तुजे भाशेन आनी जेजूची साक्षी मानून घेतल्या त्या तुज्या भावां भयणी भाशेन हांव चाकर देवाकूच तुवें असो भोजचो. जेजूक साक्षी दितात तीं आत्म्याच्या प्रेरणान आपलो संदेश दितात. भावाट नासलोल्यांचें निसणटण. धव्या घोड्यार बसलोलो घोडेस्वार. तेन्ना म्हाका सर्ग उक्तो जाल्लो दिश्टी पडलो आनी थंय एक धवो घोडो आसलो. ताचेर बसलोलो आसलो ताचें नांव विस्वाशी आनी सात्वीक. तो नितीवंतपणान मनसुबी कोत्ता आनी नितीवंतपणा पासत झुजता. ताचे दोळे उज्याचें आकटें कशें आनी ताचे तकलेर जायते मुकूट आसले. ताचेर एक नांव बरयल्लें आसलें, पूण ताचे भायर ताचो अर्थ कोणूच नकलो आसलो. ताणें घाल्लें तें वस्त्र रोगतान शितडायलें. देवाचो सोप ताचें नांव. ताचे फाटल्यान वेतालीं धव्या घोड्यांचेर बसून आनी धवें फूल सोन्नाचें नेसून सर्गींचीं लस्करां. राष्ट्रांक हारोवंक ताच्या तोंडांतली एक पाजलोली तोरसाद भायर सरताली. एके लोखंडाचे बेटकातयेन तो तांचेर राज चलयतलो आनी सरपदवेदार देवाच्या क्रोधाचो घाण्यांत दाखो मोडून सोरो भायर काडटलो तोच. ताच्या वस्त्राचेर आनी ताच्या जांगलाचेर बरयल्लें आसात हें नांव, पातशायांचो पातशाय आनी दोनयाचो दोनी. उपरांत सुर्याचेर उबो आसलोलो एक देवदूत हांवें पळयलो. ताणें वाऱ्यार उडटल्या सगळ्या सुकण्यांक व्हडल्यान बोब मारली, येयात आनी देवाच्या व्हडल्या जेवणाक एकठांय जायात. राजांचें मांस, सेनापतींचें मांस, पदवेदार विरांचें मांस, घोड्यांचें आनी तांच्या घोडेस्वारांचें मांस, सगळे तरेचे लोकांचें म्हणजे स्वाधीन मनशांचें आनी गुलामांचें मांस, ल्हानांचें आनी व्हडांचें मांस खावंक येयात.
उपरांत सावजाक आनी संवसारांतल्या पातशायांक आनी तांच्या लस्करांक हांवें पळयलीं. गोडेस्वराचेर आनी ताचे फौजेचेर झूज मांडूंक तीं जमलोलीं. सावजाक धरलें आनी ताचे बरोबर फटकिऱ्या प्रवाद्याक सावजाच्या नांवान ताणें विजमितां केल्लीं तांचे वरवीं त्या सावजाचो शिक्को घेतल्यांक आनी ताचे मुर्तीक भोजलोल्यांक ताणें फसयल्लीं आनी सावजाक आनी खोट्या प्रवाद्याक जळट्या गंढकाच्या उज्याच्या कोंडांत जिवींच शेवटून उडयलीं. उरलोल्या सगल्यांचो गोडेस्वराच्या तोंडांतली भायस सोदताली ते तोरसादीन जीव काडलो आनी सगलीं सुकणीं तांचें मांस खावन धादोशी जालीं. देवाचें उतर हें.